आयज हांव मुद्दामून तसो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हाजे कडेन म्हाजो लागचो संबंध आसा. घडये कदाचित थोड्या जाणांक खबर ना आसतलें, एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव ह्याच कम्युनिटी हॉस्पिटलांत फ्रॉम 2007 ते 2008 पर्यंत कंटिन्युअसली दर ब्रेस्तारा न चुकता ह्याच हॉस्पिटलांत येतालो. म्हाका सांगता आसतनाय बी आज मोठो अभिमान जाता आणि त्या हॉस्पिटलाचें आज इनॉग्रेशन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. विश्वजीत राणे यांच्यानी गजाल सारकी सांगली, कारण तांच्यांनी म्हटलें की हाय माझे एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून माझे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हे त्यांच्याच हेल्थ मिनिस्ट्रीन तेंच्यांनीच केला. मातशें गणित चुकलें, तेंच्यांनी मातशें जर सारकें केलें जाल्यार हांव 2008 आमदार जावपाचो. मातशें चुकलें ती गजाल वेगळी, ना जाल्यार 2008 आमदार जाता आसलो. पण एनी हांव देवी भगवतीच्या कितें जाय पळय तेंच जाता. बट ते 4 वर्सां जरी फाटीं उरलो आसत जाल्यार 2012तल्यान परत एकदा लोकसेवा करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. जनतेची सेवा सातत्यात हांव पयलीं करीत आसा, आतांय करीत आसा आणि फुडें करीत रावचो हीच अपेक्षा दवरता. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी आणि ताज्या उपरांत हेल्थ मिनिस्टर आसतना बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी आसतलें की ह्या हॉस्पिटलाचो फावंडेशन स्टोन घातलो आणि ते पुराय करपाचो मान आमकां मेळ्ळो. आणि हे पुराय करता आसतना आज की आमी बरेचशे फावटी पळयता की एक्झॅक्टली आमी म्हणटा की पेडण्या तालुक्या खातीर कशा पद्दतीच्यो हेल्थ सोयी उपलब्ध आसा. घडये कदाचित थोड्या पेडणेकारां खातीरय खबर ना आणि गोंयकारां खातीरय खबर ना. मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळ्यात व्हडलें देशातले आयुष हॉस्पिटल जर ते कोणाक दिले आसत जाल्यार ते तुमकां दिले हेंय सांगपाचो म्हाका खूब अभिमान आसा. तुमी थंयसरल्यो कोणी म्हणजे फॅसिलिटीज घडये कदाचित पळोवंक ना. आज पर डे ओपीडी आयुष हॉस्पिटलांतली मोर दॅन 800 आसा. 800 पेक्षा चड पेशंट दर दिसाक, म्हणजे आमी म्हणटा की मेडिकल कॉलेजीत जर 2000 आणि 2500ची ओपीडी आसत जाल्यार 800 ओपीडी जी आसा पळय ती आमच्या आयुष हॉस्पिटलांत आसा. लोक आयुष हॉस्पिटलांत वगीच वचना, थंयसर बरें जाता, सोयी मेळटा म्हणून तर थंय वता. हाफ द पेशंट एकदां महाराष्ट्रांतल्यान थंय येता. पण आमच्या लोकांक बऱ्याच जाणांक हांवें कित्याक सांगता, बीइंग एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हाका खबर आहा म्हणून हांव सांगता. कारण आमी जाका म्हणटा की आरोग्यम धनसंपदा, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. खंयचोय आजार जावच्या पयलीं तो जावचो न्हू म्हणून काळजी घेवची ही तितकीच म्हत्वाची आसा. आणि ती काळजी आमच्या हेल्थ सेक्टरात आमी पळयता की प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिन हो सब्जेक्ट इन MBBS आणि आयुर्वेदात स्वास्थ्य वृत्तम ह्या दोनूय सब्जेक्टाच्या सकयल ती करता. म्हणून आयुष हॉस्पिटलात सुद्धा अशाच पद्धतीच्यो वेल एस्टॅब्लिश OT, एक्सरे टेक्निशियन, CT स्कॅन मशीन थंय अवेलेबल आसा. थंयसर अलॉंग विथ द आयुर्वेदीक फिजिशियन, म्हणजे सगळ्या पद्धतीचे आयुर्वेदीक फिजिशियन, ताका स्पेशली गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो, ऑर्थोपेडिक आसतलो, मेडिसिन आसतलो, पिडियाट्रीक आसतलो, थंयसरूय बी ENT सर्जन आसा, थंयसरूय पंचकर्मा आसात, थंयसरूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट तुमकां अवेलेबल आसा. म्हणून म्हणटा हांव की पेडणेकार खरे भाग्यवान जांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही खंयच्याय जर आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत जर वतले आणि ती फॅसिलिटीज जर म्हटल्यार आसत इट इज टू कॉस्टली फॉर द पेशंट, बट ती फ्री ऑफ कॉस्ट ते अवेलेबल आसा. आणि ताकाच धरून आज आमी पळयता की पेडण्यातल्या ह्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुवें ह्या हॉस्पिटलांत आमी आज विच इज अ लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून तर आमचो डीन डॉक्टर तिवारी आणि डॉक्टर राजेश पाटील जे आमचे MS आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीत ते दोगूय हांगासर हजर आसात. विश्वजितान आपल्या भाशणांतल्यान एक्सप्लेन करता आसतना तुमकां सांगलें वेन इट इज अ लिंक हे आमी फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. एट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज अ मेडिसिन आसतले, ऑर्थोपेडिक आसतले, डेंटल आसतले, एक्सरे आसतले, ह्या सारकिल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा. आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांयनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां अवेलेबल आसा ते डॉक्टर्स आमी आत्तां अवेलेबल केले. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटले OPD अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months. माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस विश्वजीत राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 महिने हाज्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू जाल्या उपरांत आमकां एनेस्थेसिस्ट मेळपाक जाय, आमकां सर्जन मेळपाक जाय आणि त्याच्या उपरांत ICU एस्टॅब्लिश करपा खातीर ICU इंटरव्हेनिस्ट आमकां अवेलेबल आसपाक जाय. आमी हाल्लीच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसान आमच्या ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या. आमकां जाय ते कन्सल्टंट ऑन बोर्ड येवपाक लागल्या आणि ऑन बोर्ड येवपी कन्सल्टंट्स
की आम्ही वेगवेगळ्या कडेन आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PHC सेंटर हांगासर इट इज अ लिंक विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज ते एस्टाब्लिश करपा खातीर सुरवात केल्या. तशें आमी त्या खातीर आव्हान करता की पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुद्दां अशा पद्दतीचे डॉक्टर्स जे घडये कदाचित गोंया आनी गोंया भायर आसतले किंवा प्रायवेट प्रॅक्टीस करता आसतले, हांव तांकां ओपनली इन्वायट करता. दे कॅन जॉइन द हेल्थ सर्विसीस. वी आर रेडी टू एकोमोडेट देम इन टू द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस. आम्ही पहिली सारखी आम्ही त्यांची सॅलरी वाडयल्या आणि ताका आव्हान केला की तुम्ही ऑन द कन्सल्टंट बेसीस, नॉट एज अ फुल टाइम बट कन्सल्टंट बेसीस पेडण्या तालुक्यातले जे डॉक्टर भायर सर्व्हिस करता आसत जाल्यार तांच्यांनी घेवन ह्या लोकांच्या सर्व्हिसीसा खातीर तुम्ही त्यांच्यानी हांगासर जॉईन जावचे, जेणे करून आमच्या पेडण्या तालुक्यांतल्या लोकां खातीर ह्यो सर्व्हिसीस ज्यो आसा ह्यो तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळच्यो, हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. विश्वजीत राणे यांच्यानी रायटली परत एकदा सांगता, रायटली सांगले तुम्ही पळयशे आसत जाल्यार जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा तांच्यांनी सिरियसली हेल्थ सर्व्हिसीस सेक्टरा खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ना ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ए ह्युमन रिसोर्स तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार मेडिकल सीट आज जे पयलीं 60 डॉक्टर्स जे गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पास आउट जाताले, आज 200 डॉक्टर्स गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पास आउट जाता. आमचेच गोंयचे भुरगे जांकां गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमिशन्स मेळटा आणि ते पास आउट जाता. पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट्स म्हणजे जाका आमी म्हणटा की आमकां सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर जाय, त्यो फॅसिलिटीज पयलीं गोंयांत अवेलेबल नाशिल्ल्यो. फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात वेगवेगळे पोस्ट ग्रॅज्युएट एड्युकेशन हे आम्ही आसा तशें आमच्या मेडिकल कॉलेजीत अवेलेबल करून दिले. मागीर मेडिसीन आसतले, सर्जरी आसतले, गायनेक ऑब्स्ट्रॅक्ट आसतले, पिडियाट्रिक्स आसतले, कारण जो पर्यंत डॉक्टर शिकाना तो पर्यंत ते गोंयांत अवेलेबल जावचे ना. म्हणून त्याची शिक्षणाची सोय ती अवेलेबल करून दिवपाची गरज आसा आणि फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात आता भुरगे पास आउट जावपाक लागलेले आसा. पोस्ट ग्रॅज्युएट जे जाता तांकां बॉन्ड सर्व्हिसीस ह्यो कंपल्सरी केल्या आणि तेंच्यांनी बॉन्ड सर्व्हिसीसांय बी अशा पद्दतीन गोंयांतल्या ग्रामीण भागात आमी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत, वाळपय पासून वास्को पर्यंत ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी तांकां बॉन्ड बेसिसाचेर घेवपाची तयारी ही बी सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा फक्त आमी अपील करता डॉक्टर्सा खातीर. बरेचशे फावटी डॉक्टर्स पास आउट हांगासल्यान जातात आणि दे आर गोईंग टू द मुंबय, बेंगलोर, दिल्ली अशा बाकीच्या हॉस्पिटलांनी वता. पण आमी ताका आव्हान करता की तीच सॅलरी तोच पेमेंट तेन्ना तुम्ही आमी तुमकां हांगा दिता तेन्ना तुम्ही हांगा रावचे आणि हांगा जॉईन जावचे. गोंयच्या सर्व्हिसीसा खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर तुम्ही अशा पद्दतीच्यो सर्व्हिसी दिवच्यो म्हणून आमी ताका सातत्यान तांकां आमी आव्हान केलां ते हांगासर जॉईन जातले हाजी हांव खात्री बाळगितां. आमी पळयता की आमी दीस हॉस्पिटल इट वील नॉट बी एज अ कम्युनिटी हेल्थ म्हणजे आमी आतांच विश्वजितान सांगले त्या प्रमाणे इट इज अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर. आमी हांगासर ऑलरेडी आमचो रिसर्च युनिट हो एस्टाब्लिश केला. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो रिसर्च करप म्हणजे संशोधन करप जाका आमी म्हणटा तो ऑलरेडी आमी एस्टाब्लिश केला. आमचो एक युनिट सेपरेटली त्याच्या खातीर आमच्या भारत सरकाराच्या बरोबर आमी टाय अप करून म्हणजे कम्युनिकेबल डिसिजीस खंयचे आसता ह्या पद्दतीच्या डिसिजाचेर रिसर्च करप होय कन्सेप्ट हांगासल्यान सुरवात जातलो. म्हणून वेगवेगळे कडेन ज्यो पंचायती आणि बाकीचे आसा हांच्या बरोबर इन कोलॅबोरेशनान हे रिसर्च हॉस्पिटल काम करतले, जेणे करून तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य तांकां जावचे. आमी बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे माकड ताप जो आसा हो माकड ताप आमच्या 70तल्या 1-2 गांवांनी आयलो, पण लगेच विश्वजितान इनिशिएटीव्ह घेवन थंयसर आमची पुराय रिसर्च टीम बसली, ताजेर रिसर्च करपाक लागले. म्हणून हांवें म्हटलें इट इज नॉट ओन्ली टू ट्रीट द पेशंट बट खंयचोय डिजीज जावचो न्ही म्हणून ती काळजी सुद्दां इन लॉंग रन आमी सातत्यान घेत आसा. आणि त्याच खातीर म्हणजे तोय रिसर्च सेक्टर हो हांगासर ऑलरेडी एस्टाब्लिश केला. बरेचशे फावटी बऱ्याचशा लोकांक एक्झॅक्टली आमी कितें करपाचें आसा हेंच खबर नासता आणि काही जाणांक आरोप करपाक म्हणजे बेसुमार आरोप करीत सुटलेले आसता. तांकां राजकारण करपाक जाय, तांकां राजकारण करूनय म्हाका राजकारणाचें पडलेलें ना. आमी लोकसेवे खातीर आसा. लोकांची सेवा कशा पद्दतीन करप हो सातत्यान आमी काम सुरवात केलां आणि ताजेरूच त्या धर्तीचेर आमी काम करता. म्हणून लोक कितें म्हणटा हें म्हाका पडिल्लें ना, बट पेडण्यातल्या लोकां खातीर कशा पद्दतीन काम करप हाज्या खातीर म्हणजे हांगासले डॉक्टर हुमरसकर हांगासर आसात ताजी पुराय टीम हे द डेडिकेटेड टीम जाका म्हणटा 24/7 खरें म्हटल्यार नेटान ताळयो मारत जे 24 तास जे तुमच्या खातीर काम करतात. इवन जो नर्सीस आसतले, बाकीचो आमचो पॅरामेडिकल स्टाफ आसतलो म्हणजे सुपरवायझरी स्टाफा पासून हाऊसकीप स्टाफ पर्यंत आमकां एकदां कळना की 24/7 काम करप हो कितलो कष्ट उरता तो. त्यातील डे नाईट सर्व्हिसीसान काम करपी आमचे डॉक्टर्स हे सातत्यात, कारण मातसो उठोंक जर उशीर जालो आसत जाल्यार आमी म्हणटा अरे दोतोर उठोकूच ना म्हणून, पण तो आत्ता पेशंट पळोवन न्हिदलेलो आसता हाजी चिंता कोण करिना. बट एनी हांव आमच्या डे अँड नाईट सर्व्हिसीस डॉक्टर्स नर्सीस हे खूब प्रामुख्यान सदोदीत सर्व्हिसीस दीत आसता. आमकां खबर आहा की गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर ताण हो कंटिन्युअसली वाडत आसा. गोंयची लोकसंख्या ही डे बाय डे वाडत आसा. गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हे डे बाय डे वाडत आसा.
पयलीं लिमिटेड लोकसंख्येत आमची एक मेडिकल कॉलेज शक्य आशिल्ली. म्हणून हांव परत एकदा म्हणजे विश्वजीत राणे हांचें अभिनंदन करता की अनादर मेडिकल कॉलेज वी आर एस्टाब्लिशिंग इन द पेडलॅम ब्लॉक. कित्याक तेणें आज अनाउन्स केली जाता तितके बेगीन आमी मेडिकल कॉलेज हांगासर एस्टाब्लिश करपाची ठरयता. आमच्या ह्याच परिसरात आमची जी जागा आसा त्याच जागेत एकोमोडेट करून, कारण ती सरकाराची जागा आसा, कारण त्या खातीर बरेचशे फावटी लोकांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा. कितें विशय वो समजून घेयना आनी लोक विरोध करपाक सुरवात करता. म्हणून हांव म्हणटा की ताणें लोकांक आव्हान केलां की पेडणेकारांक आव्हान केलां, हय मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश करता आसत जाल्यार ती करा म्हणून सांगा, कारण तुमचेर काडीचोय ताण येवचो ना. आमी जेन्ना म्हणटा की सेपरेट मेडिकल कॉलेज जेन्ना आमी करता तेन्ना पेडणेकारांतल्याच भुरग्यांक हांगासर एडमिशनां मेळपाक शकता, वीच वील बी द इन फ्युचर. आमी नेक्स्ट जनरेशनाचो जो विचार आहा पळय तांचो विचार करता, तेजो रिसर्च आनी भुरगे जे हांगा शिकता म्हणजे हांगासर अगेन म्हणजे आमी म्हणटा तशें आमच्या भुरग्यांकूय शिक्षण मेळटलें, आमकां हांगासर बाकीच्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल जातल्यो, बाकीच्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो अवेलेबल जातल्यो त्योय हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात. आनी मेडिकल फॅसिलिटीज एखादी मेडिकल कॉलेज जेन्ना एस्टाब्लिश जावप तेन्ना हांगासल्यान पेशंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक रिफर करपाची गरज नासता, की ताची सगळी ट्रिटमेंटाची सोय ही हांगासर उपलब्ध जावंक शकता. आशीर्वाद खातीर कित्याक हे हॉस्पिटल जे आसा ते तिनूय सरावंडींग देवळां आहा देवी भगवतीच्या, आनी तिच्या आशिर्वादा शिवाय हे कांय जावंक ना. आनी सगळ्यांत व्हडलो श्रेय म्हणटात तो पेडणेकारां, पेडणे तालुक्याचे तमाम नागरीक जे इतली वर्सां वाट पळयताले. पार्सेकर सरान प्रोजेक्ट आपूण CM आसतना सुरवात केल्लो आनी तो फुडें व्हरता आसतना म्हाका दिसता आतां 12 वर्सां जाली, 12 वर्सां सक्सेसफूल कंप्लीट जाला. आनी ह्या इनॉग्रेशनाक आमच्या मदीं आयज आसात आमचे ऑनरेबल डायनेमीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे, तशेंच पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर, तशेंच ZP स्थानीक सरपंच ऑफिशल्स आनी तमाम तुमी हांगासर जमलेले आमचे स्थानीक. सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, तशेंच आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी फ्लोर ऑफ द हावस जेन्ना एसेंब्लीन एश्युरन्स दिले आनी ते आयज तेंच्यांनी फुलफील केले, ताका लागून तांकां जोरदार ताळयो दिवच्यो. आतां आमदार जाले आयज 4 वर्सां जालीं आनी 4 वर्सां कंटिन्युअसली कितें डिफिकल्टीज ह्या हॉस्पिटलाक येयले ते सांगपाक खूब टायम लागतलो, पूण जे करता आसतना आमी कंटिन्युअसली फॉलो टायम टू टायम करताले. हांव पार्सेकर सरा कडेन सुद्दां 2-3दा गेला आनी तेंचेय गायडन्स घेतला की तेंच्यांनी सांगलें बाबा अशें आपूण सुरवात केल्लें आनी तें लिंक जावंक जाय म्हणून, आनी तेंचेय गायडन्स मेळ्ळा, ताका लागून धन्यवाद म्हणटा. राजकारणांत मतभेद असतात, पूण कशें आसता केन्नाय समाज कार्य करचें आसता आनी गांवची उदरगत वा मतदारसंघाची उदरगत करची आसता तेन्ना सगळे एकजुटीन एकी कडेन रावन काम करपाक जाय. त्या प्रमाणे आमी आमचें काम कार्य चालूच दवरलां. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर. अशेंच मांद्रे मतदारसंघाचे तुमचे दोगांचे आशिर्वाद आसचे आनी मांद्रेचे जनतेक आमकां जाय तशें आमकां स्थानिकाक न्याय मेळपाक आनी आमकां जाय तशेंच तेंच्यांनी करचें अशी देवी भगवती कडेन मागता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता. धन्यवाद.